म्हादय न्हंयच्या संरक्षणार्थ म्हादय मोगिनी मंगळारा तार पुला कुशीक म्हापशे न्हंयच्या पात्रांत देऊन सरकारा आड घोषणा दिवन भाजप सरकाराच्या धोरणाचो निषेध केलो। तशेंच उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नाईक हाणें खासदारकीचो राजिनामो दिवन आपल्या उतराक जागचे अशी मागणी केली। भाजप सरकारान कर्नाटक वेंचणुके खातीर म्हादय न्हंयचो सौदो केलो असो आरोप निर्देशनकर्त्यांनी केला। तशेंच मुख्यमंत्र्या सयत भाजपा फुडाऱ्यांचेर टिकाय केली। म्हादय आमची आवय म्हादय आमची आवय म्हादय आमची आवय अमित शाह आणि बोमा अमित शाह आणि बोमा अमित शाह आणि बोमा अमित शाह आणि बोमा आमची म्हादय आमची म्हादय आमची म्हादय सोडची ना रे सोडचे ना सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना सोडचे आमची म्हादय आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमची म्हादय आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमची म्हादय आमका जाय आमची म्हादय वाचया वाचया रे वाचया आमची म्हादय वाचया वाचया रे वाचया आमची म्हादय वाचया आमची म्हादय वाचवया सोडचे ना रे सोडचे ना घेतले बगैर सोडचे ना आमची म्हादय आमची म्हादय आमका जाय आमची म्हादय आमका जाय सोडचे ना रे सोडचे ना घेतले बगैर सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना घेतले बगैर सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना घेतले बगैर सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना घेतले बगैर सोडचे ना त्या तार रिव्हरीकडे म्हाका दिसता होली प्लेस ही आमी हांगा गणपती विसर्जन करतात। बाकीचे सगळे जे फेस्टिवल जाता दुर्गा माता घरा सरस्वती माता हांगा विसर्जन जाता। आयज तेची परिस्थिती कितें जाल्या हे लोकांक कडेन दाखोवपाक आमी आयज अवेरनेस प्रोटेस्ट मारलो, पिसफूल प्रोटेस्ट मारलो। कारण ते नदी कडेन जशें पळयता की इतली घाण जाल्या ते सरकार ते पळोवंक शकना, हेचेर लक्ष दिवंक शकना। आनी जर म्हादय नदी जर डायवर्ट जाली जाल्यार फुडें कितें जातलें हे लोकांनी चिंतपाची गरज आसा। कारण हो जो म्हादयचो संगम आसा तो पूर्ण गोंयाक आसा आनी आमच्या तितूनसून म्हादयच्या हितूनसून म्हाका दिसता आमचे झरे नदी कितले पक्षी हे जीव जंतू हे करतात। पण त्याच्या उपरांत व्हडलो प्रश्न येतलो तो लोकांचो। आतांच जर म्हाका दिसता उदकाक लोक रडटात फुडें कितें जातलें तें खबर ना। आनी हो प्रोटेस्ट हांगा थांबना। तुमकां खबर आसतलें की हो प्रोटेस्ट आमी चालू केल्ले आनी हो प्रोटेस्ट आमी गांवांनी व्हरतले म्हादयचो प्रोटेस्ट। आनी कित्याक म्हादय म्हणटा पळय ती आवय आमची सगळ्या गोंयकारांची आवय आनी ती सगळ्या भर पसरलेली आसा। ताका आमी विकपाक दिवचे ना, इलेक्शना खातीर आमी ताका विकपाक दिवचे ना। त्या खातीर इतली परिस्थिती जाली, इतलो प्रसंग जालो जाल्यार आमी उबी रावपाक जावचें ना। त्या खातीर लोकां कडेन मागता जागे जाया। जेन्ना आमी हाक दिता हितून राजकारण व्हडलेशें कांय ना, पण हे सरकार राजकारण करता, फोटिंगपणा करता आनी हे सरकार फक्त फोटिंगपणा करता। त्या खातीर लोकांनी जागे जावपाची गरज आसा।